फाटले थोड्या दिसांनी एक मिनिट म्हाका अशी अरे नाव सांग बाबा राव एक मिनिट हांव जॅर्सन गोम्स कन्सर्न सिटीजन ऑफ गोवा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक असो म्हणून हांव रावलो ना हिंगा. सो फाटल्या दिसांनी एक न्यूज येयलो सावथ गोवाक सानबन येता म्हूण, आनी जायते जाण उलयले सानबना लागीं एसेंब्लीकूय चर्चा जाली सानबन नाका म्हणून. पूण कित्याक आयज आमी सगळे गोंय सावथ गोवाचें सानबन नाका म्हणटा, वॉट्सॅपाचेर उलयता, सगळ्याचेर उलयता. पूण फुडारपण भायर सरोंक जाय आनी आमी उलोवपाक जाय, निश्चेत दाखोवपाक जाय, प्रोटेस्ट दाखोवपाक जाय. ताका लागून एक आमी मॅसेज भायर घातली, कोणाक आहा ते येयात भायर, नॉट एज एन ऑर्गनायझेशन. आमकां तर गोंय सांबाळूंक जाय जाल्यार ऑर्गनायझेशन नाका, सगळे या पॉलिटिकल पार्टी ना, कन्सर्न सिटीजन सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. कित्याक गोंय सांबाळपाची गरज आसा. म्हाका भिरांत हांव म्हजे दोग जाण चेडे आहाय, यंग टिनेजर्स, म्हाका ते वायट विश्वाक वचपाक नाका, ड्रग्सांक तांकां लागपाक नाका. आज ड्रग्स गांवडोगरी आनी खोतिगांव अशे वाठारांत पावलो आहा ड्रग्स. तर हे ड्रग्सांतल्यान आमचे भुरगे पेडे जातले, आमचे तरणाटे पेडे जातले. आयज सावथ गोवा पळय कितें आहा बरें दिसता, तें सगळें एक्टिविजमांतल्यानच आनी प्रोटेस्टांतल्यानच सांबाळून दवरलां लोकांनी. कित्याक आमकां तशें दवरपा जाय. जायते जाण म्हणटा सानबनांतल्यान ट्युरिजम वाडटलें, फोर्ट. हांवूय ट्युरिजम बिजनसा आहा आनी हांव जाणा. कित्याक ते 3 दीस आहा त्या डिसेंबराचे गोंया सावथ गोवा खंयचें हॉटेल फ्री आसना ड्युरींग दोज टायम ऑफ द इयर. ह्या वर्सा एक्सपोजिशनूय आहा, तो खूब लोक आसतलो. जे सानबनाक येता ते सोमते पुना, हैदराबाद आनी खंयसर ट्रेनीन येता, फाटल्यान एक धाकटेंशें बॅग ल्हान येता आनी ते बायक बूक कोत्ता एक आनी सोमते वेन्यू रोयता. वेन्यू जालें म्हणटा रातूक थिंगाच निंताय, ते ड्रग्स मारता आनी थिंगाच निंताय. सकाळीं पोत्तून ती बायक घेता, स्टेशनार येता, पोत्तून ते गांवां वयताय आपणाक गेल्यार. सो हें कोण सांगता, ते हॉटेलाक गिराक हाडटा म्हणटा ती फोट खबर. आनी आमचो कल्चर न्हू, एज सानबन म्हणटा तो आमचो कल्चर न्हू. येस, वी लव म्युजीक, गोवन्स लव म्युजीक, बट सानबना पळय वो टॅक्नो म्युजीक आतां तो गोंयकारांचो म्युजीक न्हू. आमकां तर गोंय प्रमोट करपा जाय जाल्यार जाय तो सांगता तशें गोवन इव्हेंट्स. आमची गोंयची कितलीं काय बरीं बँडां आहा, इतलीं वर्सां आमी आजून येयल्या. भायल्या देशांत आसता, बॉम्बे आसता, कलकत्ता आसता, दिल्ली आसता, सगळे आसता आमचे आर्टिस्ट. तांकां प्रमोट करया. डू अ गुड फेस्टिवल where everybody enjoys. Why we need outsiders when we have Goans who love music and will enjoy it over here. So हांव मागता सगळ्या गोंयकारांनी, आमी एक धाकटोशें आज चालू केला, पूण हो तरी सरकार तर आमचें आयकना जाल्यार हें उजो पेट्टलो. ही आमी फकत एक काडी लायल्या. सो हेजे मुखार आमी गांव गांवांनी वयतले. सपोर्ट बाय सन्मान टोनी काटोचो जशें सांगला हे सानबन एक कसलें फेस्टिवल तें सगळ्यांक खबर आसा. 3 दिसां म्हळ्यार कितले जाण तितून इतली हें जाता, डेथ देखून कितले जाल्ले आसाय. हें रियलिटी आनी न्यूजाचेर सगळें तुमकां दिश्टी पडटा. आनी हें आमचें कल्चर न्हू सनबर्न म्हळ्यार. गोंयांत बरे टॅलंटेड सिंगर आसाय, आर्टिस्ट आसाय. घुमट आमगे एक बरें इन्स्ट्रुमेंट, लोकल इन्स्ट्रुमेंट, तेजे बरे घुमटा तालाचे कितलेच कांतरां घोडले, कितली कांतरां नाचले, ते प्रमोट करयाय. आमचे मांडो, आमचे गांवांनी फुड्यो, धालो असले प्रमोट करयाय. हें नाका आसलेलें आमकां नाकाय. हें आमगे कल्चर न्हू. आनी हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज टू द CM एंड हुएवर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. तुमी समजोवपा जाय तुमी गोंयाको आसाय आनी खूंय नाय. आनी हेच गोंयकारां तुमकां निवडून हाडले आनी त्या गोंयकारां तुमी जाय तें करपा जाय. तुमकां जाय तेशें करून न्हू. गोंय तुमचें कोणाचें फात न्हू. गोंय गोंयकाराचें आनी गोंयकार जागे आसाय आनी गोंयकार झगडटले आमचें गोंय राखपाक आनी गोंयची ट्रेडिशन आनी कल्चर राखपाक. टोनी काटोचो
हांव पेडणे सावन येयला पुंडलीक धारगळकर. हांवूय एक सोशल वर्कर. मोपा एअरपोर्ट येयलो, जमणे घेतल्यो, जागे घेतले, अजून तांकां पयशे मेळोंक ना. लँड युजरांक अजून तांकां कसले सर्टिफिकेट मेळोंक ना. तेतूर करून आयज गोंयभर गाजता सनबर्न. सनबर्नाचो फायदो कोणाक कितलो जातलो तो आमच्यान सांगूंक जायना. सनबर्न आमचो गोंयचो कल्चर न्हूच. आमचे पेडणे तालुक्यान लोक इतले आर्टिस्ट आसात, कलाकार आसात. इवन फाल्यां सकाळी जर येदा कदाचित जर सरकाराक दिसले आमी पेडण्यान घालया म्हणून जाल्यार त्या पासून हांव मुद्दाम हांगासर येयल्लो आसा. आमच्या पेडण्यान पासून जावपाक आमी दिवपाक ना. इवन आमच्या आमदारान फुडें पासून सांगलेलें आसा पेडण्यान पासून सनबर्न करूंक दिवचो ना म्हणून. तशेंच जायते लोक आसतले फाल्यां सकाळी जर सरकाराक दिसले जर पेडण्यान करपाचो आसा जाल्यार आमी तेच्या अगेन्स्ट उबे रावतले, रस्त्यार देंवतले. फुडले जबाबदार सगळो सरकार आसतलो. जर तेंच्यांनी जर पेडण्यान करपाचो चिंतलें जाल्यार हें चिंतपाचें न्हू. स्वप्नान पासून तेंच्यांनी चिंतपाचें न्हू की पेडण्यां करपाचें. देव बरें करूं. हांव जॉन बारेटो. नवीन आहे ना हांव जॉन बारेटो. हांव बॉम्बे आसतालो म्हळ्यार हांव चड करून गोंया आसता पार्टींग. आनी आय हॅव बीन टू ऑल द सनबर्न. आनी एक आहा तितून थिंग खाली सोरो आनी ड्रग हेजे कांय न्ही. आनी हय थिंगा बायक्स जे म्हळ्यार सगळे भायले येताय. गोंयचे देखून चेडे आसताय म्हळ्यार चड करून दिस इज नॉट फॉर टुरिजम. दिस इज ओनली फॉर ड्रग्स अँड अल्कोहॉल बिजनेस, नथींग एल्स. थँक्यू. नाव किती झालं? जॉन बारेटो. Okay, hi, I'm Christine Carvalho and I'm here to be against sunburn. We have seen what has happened in North Goa. They have finished there and now they want to come here to finish the south. And us children, I have my son or I have many of us have youth. We don't want them to get spoiled with drugs, alcohol, cigarettes. So we don't want this, and we are here to fight for our future generation. Okay, thank you. हांव जेम्स फेर्नांडीस कुर्चेन येता. आमी गोंय स्वतंत्र जाले, आमच्या पुर्वजांनी गोंय आमकां सांबाळून दवरलें. तरी आसतना हे सामाजीक प्रश्न जे आसात ते चड करून आमच्या राजकारणाक लागून, तांच्या फॉल्टी डिसिजनाक लागून आज गोंयकार चड करून साऊथ गोवाचो गोंयकार आज भिरांकूळ परिस्थितीन फुडो करचो आसा. आनी हातून सरकार गुन्यांवकार आसा. सनबर्न हे फेस्टिवल जे आसा ते गोंयकारांचे न्ही, गोंयकारां खातीरूय न्हू. जाल्यार हो सरकार हे फेस्टिवल जे ड्रग्स लोडेड म्हण आसा, आमच्या तरणाट्यांचे भविश्य काबार करपाचें आसा, ते सरकार गोंयकारांचेर कित्याक लादता हो प्रश्न आसा. ह्या राजकारण्याक आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय आमची विनंती आसा. आमी सगळे गोंयभर एक्टिविस्ट आमी जे आज रस्त्यार येतात हो फक्त एक नमुनो. पूण तुका जर दिसता हें जर खरेंच बरें जाल्यार तूं साखळीक घाल, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घाल आनी ताचो प्रतिसाद पळय. गोंयकाराचो आवाज तुमी आयकतले अशें दिसता. ह्या अधिवेशनांत सरकार इल्लोसो सेन्सिटीव आसा अशें आमकां दिसता. जाल्यार त्याच सेन्सिटीव सरकारान हे लोकांचे प्रश्न मानून घेवचे. लोकांक जी साऊथ गोवाक जी भंय आसा ती आमचे वेली पयस करची. एक बरो निर्णय घेवन गोंयच्या खातीर आनी गोंयकारां खातीर हे सनबर्न ते बंद करचें. जेम्स फेर्नांडीस. आज आमी पळयतात हे जे फेस्टिवल आशिल्ले सनबर्न ते नॉर्था आशिल्ले, आज ते सावथाक हाडपाक सोदतात. सावथाक हाडपाक सोदतात. तर आमचो खास विरोध आसा हेजो. आनी आमकां नाका की हो सनबर्न जो आसा सावथाक येवचो म्हणून. कित्याक आमचे हांगा यूथ जे आसात ते पेडेर जातले. आनी जे सनबर्न करपाचे आहा तो एक प्लेटूचेर करपाक सोदता. आनी हांगा नाका आसले एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट म्हणल्यार जाता तसले एलिमेंट्स हांगा येतले. आनी आमची सावथ गोवा जे क्लीन आसा ताका सावथ गोवाक ते
दट्टी करून वयतले आनी आमकां नाका हे सानबन हांगा येवन आमचे वातावरण जें आहा वाडिल्लें तर आमी मागता हे सरकार जें आसा जे आमचे सावथ गोवा फाटल्यान पडिल्लें आसा तांणी हे सानबान हांगा ऑर्गनायज करूंक दिवचें न्हू. इट्स अ स्ट्रॉंग मेसेज फ्रॉम सावथ गोवा पीपल दॅट वी डोंट वॉन्ट सनबर्न इन सावथ गोवा. थँक्यू. आमकां नाका आमकां नाका सनबर्न आमकां नाका, आमकां नाका आमकां नाका सनबर्न आमकां नाका, आमचें गोंय आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय. दिवचें ना रे दिवचें ना सनबर्न जावच्याक दिवचें ना. दिवचें ना रे दिवचें ना सनबर्न जावच्याक दिवचें ना. दिवचें ना रे दिवचें ना सनबर्न जावच्याक दिवचें ना. आमचें गोंय आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका दिवचें ना रे दिवचें ना दिवचें ना रे दिवचें ना